शुक्रारा 5 राज्यांचे मतदान सोंपल्या उपरांत सांजे वेगवेगळ्या चॅनलांचेर 5 राज्यांचे एक्झिट पोल दिसपाक लागले। मध्य प्रदेशात फाटली 15 वर्सां बीजेपीच्या शिवराज सिंगाचे शासन चलता। थंयच्या लोकांनी कशें मतदान केला ताचो अदमास एक्झिट पोलावरवीं पळयात। राजस्थानाचे मतदार एक फावट बीजेपी जाल्यार एक फावट काँग्रेस असो निकाल दितात। एक्झिट पोलांनी दाखयला तो निकालूय त्याच प्रमाण। राजस्थानात एका सिटाचेर काँग्रेस उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान थंय वेंचणूक जाली ना। छत्तीसगडात बीजेपीच्या रमण सिंगाचे वर्चस्व, मात हे फावट फायट टफ दिसता। एक्झिट पोलांचो अदमास पळयल्यार छत्तीसगडात हे फावटूय बीजेपी परत जिखू शकता। तेलंगणात 60 सिटां, थंय टीआरएसाचे सरकार आशिल्ले, हे फावटूय टीआरएसान वर्चस्व कायम दवरला। नॉर्थ ईस्टात मिझोरामात 40 सिटां खातीर वेंचणूक जाली। थंय न्यूज एक्साचो अदमास काँग्रेसीक 15 जाल्यार थळावी MNFक 19 आनी हेरांक 6 सिटां मेळूं येतात।